प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 4थो विस्वोर. वोड 1 ते 11 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना देंवचारान जेजूक नाडचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका ओरण्यांत व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी ते उपरांत ताका भूक लागली. आतां लागीं सरून नाडप्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तो ह्या फातरांचे उंडे जावंक आज्ञा कर. पूण ताणें असो प्रतिपाद केलो, पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा ते हे, उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मागीर देंवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कोडसार ताका उबो करून अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडकी मार, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक होवाडो दितलो आनी तुजो पांय फातराचेर आडलो ना जावंक ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून ताका असो जबाब दिलो, अशेंय बरयल्लें आसा, सोयेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं नये. ते उपरांत देंवचारान ताका एका भोव उंच दोंगरार व्हेलो आनी संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दबाजो ताका दाखयली. ताणें म्हणलें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार कशी जाल्यार हांव हें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो प्रतिपाद केलो, पयस सर सोयताना, कित्याक अशें बरयल्लें आसा, सोरेस्परा तुज्या देवाक तूं बसतलोय आनी ताची एकल्याचीच सेवा करतलोय. शेगी देंवचार ताचे सोरशिलो कोडसलो आनी देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन सोयतान येता आनी जेजूची परिक्षा करता. आनी बाबणीनो, जेजू जेन्ना ही ताळणी सोयतान येयलो ताका घालपाक, जेजू ओरण्यांत आसलो 40 दीस आनी 40 राती. ही सजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची. ज्या दिसा जेजूचो बातीस जालो, पवित्र आत्मो ताका मेळ्ळो आनी पवित्र आत्म्यान जेजूक ओरण्यांत व्हेलो. आनी बाबणीनो, जेजूक पवित्र आत्म्यान आज आपले खोशे भायर ओरण्यांत व्हेलो आनी थंयसर ताका 40 दीस आनी 40 राती उपास करपाक ताका थंयसर दवरलो. बाबणीनो, ही आमकां सजमणी मेळपाक एकदम गरजेची, कित्याक जेजू आपलें काम कोमेस करच्या आदीं ताका ओरण्यांत म्हणजे थोडे त्रास भोगचे पडले, आपले कुडींत त्रास भोगचे पडले, उपास करचो पडलो. आनी त्या वेळार बाबणीनो, उपास केले उपरांत 40 दीस उपास केले उपरांत तेन्ना जेजूक भूक लागली. इतले दीस सोयतान ताका पळोवंक जाय, सोयतानाक ताका पळोवंक जायना जालो, कित्याक जेजू भितर कांयच पातक नासलें. जेजू पातकी नासलो, जेजू कांय पातक करूंक शकनासलो. देखून सोयतान येयलो जेजूक ताळणी घालपाक. कित्याक जेन्ना जेजूक भूक लागली बाबणीनो, तेन्ना जेजूची कूड आतां जेवणाक खावणाक आतां म्हणजे उपाशी आसली म्हणून रावतली. आनी त्या वेळार सोयतानान चिंतलें की ह्या वेळार आतां ताका ताळणी घालपाक म्हाका सोंपें जातलें. कित्याक इतले दीस जेन्ना जेजू संवसारान आसलो ताणें कांय पातक करूंक नासलें. पूण जेन्ना जेजूक भूक लागली तेन्ना सोयतानान चिंतलें, आतां म्हाका जेजूक ताळणी घालपाक, ताका आतां त्रासान घालपाक म्हाका हो चान्स मेळटलो. म्हणून तो आतां त्या वेळार येयलो आनी तो आतां जेजू म्हणून लागलो, तूं खरोच देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक तूं उणें कर आनी तुजी भूक मार. आनी बाबणीनो, जेजूक ह्या सोयतानाक दाखोवपाची गरज नासली, कित्याक जेजू देवाचो पूत आसलो. ताणें आवाज आयकलो ताज्या बातिजमाच्या दिसा की तूं जावन आसा म्हजो आपुरबायेचो पूत आनी तुजेर आसा म्हजें दादोसपण. म्हणटच जेन्ना सोयतान येता आनी जेजूक म्हणटा
तूं देवाचो पूत जाल्यार ह्या फातरांक तूं उणें कर आनी दाखय की तूं देवाचो पूत म्हणून. आनी ही जावन आसली जेजूची ताळणी. आनी जेजू त्या वेळार कितें करता, तो सैतानाक म्हणटा, देवाच्या उतराचेर अशें बरयलेलें आसा की एक मनीस फकत उण्याचेर आपलें पोट भरिना पूण देवाच्या उतराचेर. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना पोत्तून उण्याचे वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना सैतान तेजे फुडें आनीक 2 ताळणी घालपाक येयलो, जेजून आपलें तोंड उक्तें करून म्हणलें, पवित्र पुस्तकाचेर अशें बरयलेलें आसा, देवाच्या उतरान अशें बरयलेलें आसा. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलादार म्हणून म्हणटा, पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा आनी सैतान येता आमकां ताळणी घालपाक, तेन्ना भाव भयणीनो, ज्या भशेन जेजून आपलें तोंड उक्तें करून म्हणलें अशें बरयलेलें आसा पवित्र पुस्तकाचेर आनी ती ताळणी पयस केली आनी सैतानाक पयस केलो, तेच भाशेन आमी देवाचें उतर घेवन पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताणें जे भाशेन म्हणलें अशें बरयलें आसा तें आमी म्हणून आनी ती ताळणी पयस करूंक आमकां आयजतान गरज. देखून भाव भयणीनो, आमकां उतराची गरज एकदम. कित्याक आमी उतर नको जाल्यार आनी ताळणी येत जाल्यार आमी कशे भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. आमी ताळणेन पडटले, सैतान येतलो आनी आमकां ताळणी घालतलो आनी ताळणी वरवीं आमी पातक करपाक पावतले. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरीच भाशेन एक पवित्र भाग्यवन जिवीत जिवंक चिंताव जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक एकदम गरजेचें. देवाचें उतर आमच्या काळजान सांबाळूंक गरजेचें. कित्याक जितलें आमी देवाचें उतर आयकता तें समजता आनी काळजान रिगून दवरता, तेन्ना जेन्ना सैतान ताळणी दिता आमकां, पवित्र आत्मा आमच्या मनान हाडटा तें उतर आनी आमी ती ताळणी पयस करूंक पावता. आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. हेंच जिवीत आमी जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.